नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। हाऊस टॅक्स माफीची सरकाराची घोषणाच अधिसुचोवणी ना, रद्दूय केली ना। लोकांनी हाऊस टॅक्स भरलोच ना, पंचायतीची येणावळ बुडली। आता नोटीशी कोफुसांवाचेर खासा रिपोर्ट। डिफेन्स एक्सपोचो विक्रम बेतलांत हे फावट 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो पयलेच फावट लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन डील। 25 फेब्रुवारी सावन काम सुरू, सुवात 20 मार्च मेरेन प्रोंप्ट। एखाद्या पार मांडवीची खाडी आशिल्ले सांतिनेज नाल्याचे 50 वर्सांत जाले गटार। 15 वर्सांत पणजे मोठे मोठे कोट्यांचे प्रकल्प, मात नाल्याक मुरतना। बॅटल कॅपिटलांत खासा रिपोर्ट। मडगांवां ग्रीन रे इंटरनॅशनल कंपनीन 1,500 गोंयकारांक घाली 15 कोटींची तोपी। कंपनीचो एमडी भगवंत धापेक अटक करून सुटका। लोक म्हणटात पुलीस अपेशी, सरकारान मदीं पडचें। 21 वर्सांच्या तरणाट्याक कसिनोनी बंदी। धोरण येता त्या अर्थीक वर्सा सावन कसिनोनी वतल्यांक व्हरचे पडटले तांची वर्सां दाखोवपी डॉक्युमेंट, मात कसिनो मांडवीतच। आणि पर्वरेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे उक्तावण। 45 लाख मोडून बास्केटबॉल कोर्ट आणि स्केटिंग कोर्टाची पर्वरे सुविधा। तरणाट्यांक नवी उर्बा। खबरो विस्तारान। हाऊस टॅक्स माफीची बीजेपी सरकाराची घोषणाच उरली। घोषणा आयकून लोकांनी घरपट्टी हाऊस टॅक्स भरप मदीं बंद केल्ल्यान पंचायतीक मात फटको बसलो। पंचायतींनी आतां परत हाऊस टॅक्स भरून आशिल्ल्या लोकांक डिमांड नोटीशी धाडपाक सुरवात केल्या। सरकाराक हाऊस टॅक्स माफी चालीक लावंक जमली ना आनी सरकारान ती कायदेशीर फाटींय घेतली ना। मदल्या काळात पंचायतींनी सगळो घुसपा गोंदळ। पळयात खासा रिपोर्ट। आर्थीक वर्स 2012-13चो अर्थसंकल्प। तेन्नाचो अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकारान पंचायत वाठारांतलो हाऊस टॅक्स माफ करता म्हूण जाहीर केलें। मात त्या घोशणेची अधिसुचोवणी केन्नाच आयली ना। मात कांय लोकांनी घोशणा आयकून हाऊस टॅक्स भरपाचो बंद केलो। 2 वर्सां उपरांत सरकार फाटीं सरल्या उपरांत ते परतून भरपाक लागले। टॅक्स भरप मदीं बंद केल्ल्यान पंचायतींक मात फटको बसलो। आतां पोन्ने गोंयां आनी ताळगांवचे पंचायतीचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन पळयात। आर्थीक वर्स 2010-11 पोन्ने गोंय पंचायत 8.9 लाख, ताळगांव पंचायत 73 लाख। 2011-12 पोन्ने गोंय 9 लाख, ताळगांव 80 लाख। 2012-13 पोन्ने गोंय 9 लाख, ताळगांव 53 लाख। 2013-14 पोन्ने गोंय 13 लाख, ताळगांव 80 लाख। 2014-15 पोन्ने गोंय 14.97 लाख, ताळगांव 1 कोटी। सरकाराच्या घोशणे उपरांत 2012-13 अर्थीक वर्सा हाऊस टॅक्साची येणावळ देंवली आनी मागीर घोशणा फाटीं घेता म्हूण कळटकीच परत हाऊस टॅक्स कलेक्शन सुरू जालें। कांय पंचायतींनी 3-3 वर्सां हाऊस टॅक्स भरूंक नाशिल्ल्या लोकांक डिमांड नोटीसी धाडल्यो। ताळगांव पंचायतीचे हे डिमांड पळयात। चडशा लोकांनी 2012-13 सावन हाऊस टॅक्स भरप बंद केल्लो। हातांतली येणावळ बुडटली म्हूण पंचायतींनी हाऊस टॅक्स माफ करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोधूय केल्लो। फाटल्या 4 वर्सांत गोंयकारांनी 3 पंचायत मंत्री पळयले। पयलीं 2.5 वर्सां पार्सेकार, मागीर दयानंद मांद्रेकार आनी आतां राजेंद्र आल्लेकार। सरकारान ती घोशणा अधिसूचित करून चालीक लायली ना आनी जाहीर अधिसूचित करून फाटींय घेतली ना। ज्या वेळार मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आसले त्या वेळार तांच्यांनी अनाउन्स केल्लें खरें, पण तातूंत कांय मागीर अनेक अडचणी लक्षांत येवपाक लागल्यो। बऱ्योच कांय अडचणी, तातूंतली मुख्य अडचण आसली ती एडमिनिस्ट्रेटीव अडचण भितर, आनी मागीर ताचें एग्जिक्युशन करतानाय अडचण येतले अशें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना तें थांबोवप थोडे दीस अशें ठरयलें। ताज्या उपरांतय मागीर तें परत तें इम्प्लिमेंट करप असो कांय निर्णय मागीर जावंक ना। आतां सरकार घरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावंक सोदता। हो टॅक्स हाऊस टॅक्साच्या बदला लागतलो काय वेगळो आसतलो ताचेर सरकाराचें अजून कांयच थारिल्लें ना। पंचायतींचे येणावळीचें सगळेंच कोफुसांव, सगळोच घुसपागोंदळ। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। डिफेन्स एक्सपोक ह्या फावट 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो येतल्यो। आज मेरेनचो हो विक्रम।
युद्धाची नवी अर्विल्ली यंत्रसामग्री घेऊन भारतीय तशेंच भायल्यो कंपनी येवपाच्यो आसात. बेतलांत सुविधो उबे करपाचें काम 25 फेब्रुवारा सावन सुरू जातलें. सुवात प्रोत करून 20 मार्च म्हणल्यार आयोजकांच्या हातात दिवपाचो प्लान चल्ला. एक्स्पोंत पयल्याच फावट लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ड्रील जातलें. दुसरे वटेन काँग्रेसीन आयतारा बेतलांत वातावरण तापोवपाची तयारी केल्या. जागतीक विक्रम आसा हो आनी त्यामुळे इट इज टू बी वेलकम्ड. सगळी निर्दोखपणे सगळी गजाल जातली हे आमी पळयतले. ते कितले पयलीं काम सुरू करचें पडटलें ते पळय. म्हणजे सुरू करप आनी मागीर डिसमेंटल करपाक सुद्दां म्हणजे उबें करपाक जर म्हयनो लागलो डिसमेंटल करपाक 5-6 दीस लागतले. पहिलेच फावट हो 4 दिसांचो डिफेन्स एक्स्पो राजधानी दिल्ली भायर जाता. मेक इन इंडिया खाला संरक्षण मळार उद्देग फुडें सरतात. रक्षा मंत्रालयाच्या डिफेन्स एक्स्पो प्रदर्शनाक ह्या वर्सा रिकॉर्ड कंपन्यो नोंद जाल्यात. पोरू दिल्लीत 30 देशांतल्यो सुमार 600 कंपन्यो आयिल्ल्यो. अंदू 44 देशांतल्यो 843 कंपन्यो नोंद जाल्यात. येदो आंकडो पयलेच फावट. हे फावट खंय लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ड्रील जातले. दिल्ली प्रगती मैदानार ते शक्य जायनाशिल्लें. डिफेन्स एक्स्पो शोत भारत फॉर्ज आर्टिलरी गन प्रदर्शनाक दवरतले. DRDOचे धनुष टोड गन आसतले. तशेंच रणगाडे आनी शस्त्रास्त्रां जवानांक हार्ड वर्क करपी झुजारी ट्रक प्रदर्शनाक आसतले. प्रदर्शनात सगळ्यात मोठे शिष्टमंडळ भारतातले. तातूंत 402 कंपन्यो आसतल्यो. ताचे फाटोफाट 87 संरक्षण कंपन्यांचे अमेरिकेचे शिष्टमंडळ. उपरांत तिसरे नंबराक 67 कंपन्या सयत रशियन, 37 कंपन्यांचे जर्मनी, 35 कंपन्यांचे इस्रायल आनी 33 कंपन्यांचे फ्रांसाचे डिफेन्स उत्पादन कंपन्यांची शिष्टमंडळां एक्स्पो खातीर रजिस्टर जाल्यात. मार्च म्हयनो सोंपता म्हणल्यार बेतलांत डिफेन्स एक्स्पो घेवपाचें थारता. 25 फेब्रुवारी सावन एक्स्पोच्या कामाक बेतलांत सुरवात जाता. 20 मार्च मेरेन सुवात तयार करून एक्स्पोच्या आयोजकांचे सुवाधीन करपाचो प्लान चल्ला. एक्स्पोचे नियोजन आनी तयारी दिल्लीन निमण्या पावण्यार आसा. मात दुसरे वटेन काँग्रेसीक घेवन थळावे एक्स्पो आड आवाज काडटात. लोक रस्त्यार देंवपाची तयारी करता. जाल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकारान आडमेळी हाडटल्या राजकीय फुडाऱ्यांक भितर ओडोवपाची शिटकावणी दिल्या. की ओ सरकार जो लोकशाही पद्धत प्रमाणे सत्तेर आयिल्लो आहा हो सरकार आज सांगता आनी डिफेन्स एक्स्पोचेर आड गेलो जाल्यार आपूण हे लोकांचेर FIR घालतलो आनी तांकां अरेस्ट करतलो. आमी एक कंडेम करपाक सोदता आनी एक कंडेम आमी केला. पयर जेन्ना आमची मिटींग जाली अरेस्ट करपाक जाय. वी आर रेडी टू गेट अरेस्टेड. लेट देम अरेस्ट ऑल ऑफ अस. लेट देम अरेस्ट होल विलेज. Let them arrest whoever they want. You have a public demonstration on 28th evening at 3:30. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे एका तेंपार मांडवीची नितळ खाडी आशिल्ले सांतिनेज नाल्याचे 50 वर्सांत गटार जालें. पालिकेची महापालिका जाली. कितलीं मंडळां, नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आयले आनी गेले. एकल्याकय नाल्याची खाडी करूंक जमली ना. 15 वर्सांत मोठे मोठे कोट्यांचे प्रकल्प पणजे जाले. मात नाल्याक केन्ना म्हूर्त मेळ्ळो ना. स्मार्ट सिटी मागीर नालोच पयलीं जाग्यार घालून दाखयात म्हूण पणजेकार उलयता. महापालिका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रुडंटाचे बॅटल कॅपिटल माळेंत दुसरो रिपोर्ट. राजधानी पणजेची भितर दशा कितें ती पळोवपाची आसल्यार ह्या नाल्याचेर येता वता नजर मारची. सांतिनेज खाडी, सांतिनेज नालो म्हणटा आतां सांतिनेज गटार जाला. महापालिका जाल्ले हे पालिकेन बाबूश पॅनल, BJP पॅनल, काँग्रेस पॅनल, सगळ्यांचे नगरसेवक आनी महापौर, आमदारूय पळयले. नाल्याच्या नांवान मोठे मोठे सोबितीकरणाचे प्रकल्प कागदार पळयले. मात सगळे उदकांत न्हय, गटारांत. ह्या नाल्याचे सौंदर्यीकरण आणि ह्या नाल्याचे व्हडले कितें तरी आजूबाजू अशे बोटी सोडपाचे आणि कितें व्हडले करपाचे आश्वासनां गेली 10 वर्सां जे लोकांनी राज्य केले हाचेर पणजे राजधानीचेर. मागीर तो हो गट आसूं नाल्यार तो गट, हांव कोणाचें नांव घेना, लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. पणजे कितल्योश्योच विधानसभा, पालिका आनी महापालिकेच्योय वेंचणुको जाल्यो. सांतिनेज नाल्या शिवाय कोणाचो जाहीरनामो ना. मात एकार एक जाहीरनामो ह्या गटारांत. सांतिनेज क्रीक एवरी मॅनिफेस्टो ते आमचे म्युनिसिपालिटी फेलोज सांतिनेज क्रीक विल बी डून. मागीर काँग्रेस तेंच म्हणटा, BJP तेंच म्हणटा, बाबूश तेंच म्हणटा. देगवयले घरांतले गटार आनी कोयर धरून सगळे ह्या नाल्यांत.
ह्या नाल्याची परत खाडी करून तातूंत बोटिंग करपाची सपना पणजेकारांनी पळयली. हांगा हागणे मुतणे सगळे हांगा उदक पिवलो बाटली उडय कितले हे पळय कचरो कोण साफ करतलो? कित्याक म्युनिसिपालिटी जाय ती? आमी नालो आसा ते हे करतले आमचे व्हडले करतले आनी मागीर थंय बोटी आसतल्यो आनी कितले स्वप्नरंजन करतात तुमी लोक बाबडे फटवतात. मजगती सांतिनेज क्रीक रेज्युविनेशन कमिटी म्हूण जाली. तांचो रिपोर्ट महापालिकेत खंय गुड्ड्याक पडलो तांकांच खबर ना. कितें मेळपाचे आसलेले अंडर वेबकोर्स आय नो इट पर्सनली बिकॉज सगळे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमचे कडेन आहा. आमी कितें करतात म्युनिसिपालिटीक दिता ते म्युनिसिपालिटी कितें करता दे वर सपोज टू सेंड इट टू दिल्ली. तुमच्या जुनमांचे कांयच पयशे मेळना कांयच मेळोंक ना कित्याक आमचो प्रोजेक्ट थिंगा दिल्ली पावंकूच ना. आतां खंय नाल्या भोंवतणी जाळी घालपाचें काम चालू जालां. नव्या आमदाराचो नवो प्लान. संपूर्ण जी सांतिनेज क्रीक आसा ताजे दोनूय सायडीन बॅरिकेड घालपाचे जे जागा आमकां अवेलेबल आसा त्या जाग्यार. ताजे बँक्स वील बी प्रोटेक्टेड. ब्रिज ऑन DB रोड ज्या जाग्यार सांतिनेज क्रीक मांडवी न्हंयक मेळटा फक्त तो नवो ब्रिज बांदपाचें टेंडर ऑलरेडी इज फ्लोटेड आनी म्हाका दिसता टेंडर इलेक्शन जातकीर अवॉर्डूय जातलें. मिरामार आशिल्लो रस्तो खणून नवो जाता. कासिनोक नवी जेटी जाली. पार्किंग प्लाझा जालो. इफ्फी आयलो. पाट्यार प्लाझा जालो. नवे मार्केट कॉम्प्लेक्स जाले. तिसरो मांडवी पुलय जाता. मात 15 वर्सांत नाल्याक म्हुर्त मेळ्ळो ना. महापालिकेची वेंचणूक 6 मार्चाक. आजी माजी नगरसेवक नवे पोन्ने पॅनलांचे फुडारी सगळे प्रचाराक पेटल्यात. पॅनल कोणाचेय येवं नाल्यांतल्यान सुटका ना आनी नालो नितळ जाय मेरेन पणजेची सुटका ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गांवस. ग्रीन रे इंटरनॅशनल लिमिटेड ह्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीन 1,500 गोंयकारांक सुमार 15 कोटींची तोपी घाल्या. हे पयशे परत मेळपाची कांयच चिन्ह दिसनात. लोकांनी कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी कंपनीचो संचालक आनी MD भगवंत धापेक अटक केली. उपरांत ताका जामिनाचेर सोडलो. निवेशक आनी एजंट पुलिसाच्या अपेसाचेर बेजारल्यात. ह्या प्रकरणात सरकारान हस्तक्षेप करचो म्हूण तांची मागणी. ही कंपनी मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सांतल्यान चलताली. जाणटी 60 वर्सां 70 वर्सां पासून वयल्यान लोक आहा जाणटी पयशे भरताले न्हू आनी ते हे पिरायेर तेंगेले पयशे हांव म्हळ्यार म्हाका दिसता व्हडली कंपनी व्हडली चूक आनी सरकारान हेजेर कितें करचें. जाणटी चडशी जाणटी आहाय तेंगेले पयशे दिवपाक 4,80,000. आतां जे अबाउट 1,500 people have invested the money and we have been due for about more than 15 crores. 4 वर्सां ते कंपनीन ग्रीन रे इंटरनॅशनल कंपनीन काम करतालो आनी ताणें आमकां प्रॉमीस करून भागवंत धापलेन सेल्स मॅनेजर आसलो ताणें प्रॉमीस करून आमकां एश्युरन्स दिलें आयज दिता फाल्यां दिता. ऑफीस उक्तें आसतना पासून ताणें ऑफिसांतलो पयसो आसतालो आउट ऑफ स्टेशन गेला म्हूण सांगतालो आनी कित्याक गेला काय म्हणल्यार आमचे पयशे हाडून गेला म्हणटालो. कलेक्शन 15 lakhs आहे. तेणें मुगे कंपनी बंद जाल्या पासून म्हाका कलेक्शन गेलें सांगून की तुगे पयशे मेळटले म्हण पूण मॅच्युरिटी जाता तेन्ना म्हण लागलो की ते कंपनी प्रॉब्लेम आहा मातशें ते सॉल्व जातले सगळ्यांना पयशे दिता म्हण. घेऊ एक विराम.